हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तेचे राज आमचे भितर आसा आनी आमी तेचे राज घेवन चलता. हर एक दिसा, हर एक वेळार तो सोबीतकायेचो सागर आसा आनी त्या सागरान, त्या दर्यान आमी बुडोवन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान परतून आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती गितां गावंक आमचे दोनी हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन देवाक दिन वासुया. दिन वासुया ह्या वेळा पासत, ह्या दिसा पासत, आमच्या जिविता पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमकां दिलेले हर एका देण्या पासत देवाक वाखाणुया. आमचे हात वयर उबारून ज्या कोणाक अन्य भाशेन उलोवंक येना मोगाच्यानू तांणी हालेलुया हालेलुया म्हणून देवाक वाखाणुचें. O hopranti raba shikarabandele masora kia rabadele libranta laba shikarabantele herebeto rotra masikaraba librahanta laba shitralande hallelujah. होय आमी देवाची भुरगीं आसा. ओब्रा सिकारबांता रबा शित्रलांदे देवान आमकां जण एकल्याक विचून काडला. ओब्रा सिकारबांतले लिब्रहांदो रोहोरोबो शित्रलांदे आनी तो देव आमचो मोग करता. ओब्रा सिकारबा शिखेरे बेरे बरा 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 बरा. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. पहिली पेद्रूची चीट अध्याय 4 आणि 19वी ओळ. 1 Peter chapter 4 verse 19. देवाचे उतर आमकां सांगता. म्हणटच जी कोण देवाचे खुशे प्रमाणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रचणाऱ्याच्या हातान सोडचो, कित्याक तो आपल्यो भासावण्यो विश्वासीपणान पाळतलोच. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ह्या सुवातेचेर. जी कोण देवाचे खुशे प्रमाणे सोंसतात. ज्या वेळार मोगाच्यानो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान आसलो, तो एक मनीस म्हणून आसलो आनी आमच्या देवान आमचे पासत जायते सोंसला. अकमान सोंसल्यात, कस सोंसल्यात, घाये घेतल्यात, थुकी घेतल्या आपल्या आंगार, अपमानाचे शब्द घेतल्यात, केण्ण्यो घेतल्यात, ताका विंगळो केला मोगाच्यानो आनी हें सगळें ताणें घेतलां आनी तो आमचे पासत मेला. तेच भाशेन आयज आमच्या जिवितान पासून आमच्या जिवितान जर आमकां देवा पासत सोंसूचें लागता जाल्यार ताचे खुशे प्रमाणे आमी सोंसूंक जाय आनी बरें तें करीत रावंक जाय. कितले आमच्या जिवितान अपमान येवनी, कितली आमच्या जिवितान उतरां येवनी आनी आमी त्या देवा पासून सोंसूंक जाय. कित्याक आमचो जीव ताच्या हातान आसा, कित्याक तो आमचो रचणार आसा आनी तो आमची काळजां वळखता. आमकां खंयच्या मनशाक आमचे कांयच उक्तें करून दाखोवची गरज ना. वळखणारो तो आसा मोगाच्यानो. तो आमची काळजां वळखता आनी आपल्यो भासावण्यो आमच्या विश्वासीपणान तो आमकां दिता. तो देव, त्या देवाची खुशी आमी करूंक जाय मोगाच्यानो, कित्याक तोच आमच्या जिवितान आसा. देखूनच आमी चलता आनी जें कितें आमी करता तें आमच्या देवाक लागून करता. देखूनच ही देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां सांगतात. म्हणटच जी कोण देवाचे खुशे प्रमाणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रचणाऱ्याच्या हातान सोडचो, कित्याक तो आपल्यो भासावण्यो विश्वासीपणान पाळटलो. जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका जाय. स्तुती तुका
आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. आमी देवाची आराधना करता. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाची स्तुती गायता. देवाची स्तुती, देवाची आराधना म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. समजून घेवंक जाय देवाची स्तुती, देवाची आराधना ही खंयच्या सृश्टीक म्हटल्यार जी कितें देवान सृश्टी रचल्या ती आपल्या तोंडान दिना. प्रेज द लॉर्ड. आराधना स्तुती फकत देवाक दिता ती मनशां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक ज्या वेळार तुजें बायबल सांगता तुज्या सॅक्रिफायसा एक यज्ञ आसा. आमेन. ज्या वेळार तूं तुजे ओठ हालयताय, ज्या वेळार तूं ओठान तुज्या देवाक दिन वाचता, तो एक स्तुतीची वेदी जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आराधना स्तुती ही खूब म्हत्वाची आसा आमच्या जिवितांत. आमी दिसानसून एक पावट तरी देवाची स्तुती करूंक जाय, देवाची आराधना करूंक जाय, देवाक दिन वाचूंक जाय. कित्याक तेची स्तुती, तेची आराधना तुजें स्पिरिच्युअली लायफ वाडयता. आमेन. तुजें आत्मीक लायफ वाडयता. ज्या वेळार तूं तेची स्तुती करता, ज्या वेळार तूं तेका दिन वाचता, तूं तेची संपूर्ण कायेन ह्या संवसारांत रावन तेची खोशी. विवळ आमकां सांगता 115वें स्तोत्र 16वी ओळ आमकां सांगता देवान सर्ग रचलो देवदूतां पासून आनी संवसार रचलो आमा मनशां पासून. सर्गार देवाची वाखाणणी करून देवदूत आसात आनी संवसारांत आमी. तूं ह्या संवसारान देवाक भोजूंक आसाय. तूं ह्या संवसारान देवाची वडवी काम आसाय. बायबल सांगता जर तुमी ना वाखाणल्यार तर फातर पासून वाखाणटले. आमेन. सो देवा लागीं वाखाणूंक जायते ऑप्शन आसात पूण देवा ताच्या भुरग्यांनी वाखाणलेली जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या भुरग्यांनी वाखाण. तेका म्हणटा स्तुतीचो यज्ञ. स्तुतीचो यज्ञ. ज्या वेळार तूं स्तुतीचो यज्ञ गायताय त्या वेळार तूं ह्याच टायमार एक आमी कॉमन वर्स करता. ह्याच टायमार ज्या वेळार तूं स्तुतीचो यत्न गायता जावं मागीर तो कितलोय टायमींग आसो 11 आसो 12 आसो 1 आसो 2 आसो 3 आसो खंयचोय टायमींग आसो ज्या वेळार तूं देवाची स्तुती गायताय ज्या वेळार तूं देवाक दिन वाचताय ज्या वेळार देवाची स्तुतीचो यत्न गायताय सेम त्या टायमार एंजल्स स्वर्गाराज्यांत ते थांबन आसतना देवाची आसा आमी तेची वाखाणणी करची आमी तेची स्तुती करची आमी तेका दिन वाचूचे. प्रेज द लॉर्ड. सगळें प्रेज द लॉर्ड. तुवें वाखाणणुचो देवा अशा भाशेन वाखाणणुचो जशा भाशेन आयज भुरगे वाखाणटात. प्रेज द लॉर्ड. हर एका दिसा हर एका वेळार हर एक मनीस हर एका दिसा कोणाची ना कोणाची तरी तारीफ करीत आसता कोणाची ना कोणाची महिमा गायत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाची ना कोणाची तरी प्रेज द लॉर्ड. पूण ह्या वेळार ज्या वेळार आमी देवाक वाखाणटा त्या वेळार खेरीज भाशेन एक अशी महिमा देवा लागीं वयता ती महिमा एंजला सांगाताक आमी भाग गावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर घेवया खेरीज भाशेन फिलिपकारांचे पत्र. आयचे देवाचे उतर घेयात फिलिपकारांचे पत्र पयलो अवेसोर आनी 29वी वळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 1 वर्स 29. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात देवाचे उतर कितें सांगता ते. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवूंकूच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा कित्याक क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवचेच न्हू वा ठेवचेच न्हू पूण ताचे पासत सुशें देणें देवान तुमकां फावो केला. प्रेज द लॉर्ड.
कितें म्हणटा, फकत क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवचेच हें देणें ना, पूण क्रिस्ता पासून आमकां सयशें देणें देवान आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड. थोडीं जाणां आमी विश्वास ठेयता, या विश्वासान आमी स्ट्रॉंग आसा, विश्वासान आमी देवाक वाखाणटा, विश्वासान आमी देवाची स्तुती करता, आमकां विश्वास आसा. पूण बायबल एक खेरीज भाशेन आमकां शिडकावणी दिता, ती म्हटल्यार फकत विश्वासाचें न्हू, पूण देवा पासून सयशें देणें देवान तुमकां फावो केला. प्रेज द लॉर्ड. देवा पासून सयशें म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवा पासून सयशें म्हटल्यार कितें? हालेलुया. थोड्यांका दिसता आमकां आमी जें सोंसता तें सगळ्यान व्हडलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी जें सोंसता वा आमी उतरां वरवीं कोणाच्या वा आनी करण्या वरवीं आमी सोंसता, आमकां दिसता आमचें दूख हें सगळ्यान व्हडलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हर एक मनशांका एक जागा आसता, हर एक मनशांका एक अधिकार आसता, हर एक मनशांका एक संपूर्ण कांयची एथॉरिटी आसता. प्रेज द लॉर्ड. अधिकार आसता. पळयात, इम्पॉर्टंट कितें आसा बाबा, ह्यो अधिकार हर एक मनीस आपल्या जिवितांत चलयत आसता. हर एक मनीस आपल्या जिवितांत. तुज्या जिविताचो तुका अधिकार, म्हज्या जिविताचो म्हाका अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण त्या अधिकारान आमी कितें करता, जायते पावटी आमी एकामेकाक दुखयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी कितें करता, तो आमकां दुखयला जाल्यार आमी अपसेट रावता. ना. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, देवान सयशें देणें तुमकां फावो केलां. म्हटल्यार कितें, हर एक तुमचे समस्या आसात, हर एक तुमचे त्रास आसात, हर एक तुमचे दूख आसा, ते ऑलरेडी सयशें देणें तुमचे भितर घातलेलेंच आसा. म्हटल्यार कितें आसा, म्हटल्यार अशा भाशेन आसा, तुमचें जिवीत एका बर्फा भाशेन आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जितली अदीक उजो आसतलो तितलो अदीक तेका इरगावंक जाय, विचोवंक जाय. आमेन. म्हटल्यार कितें, पळयात, फुडचो मनीस कसो आसता, तो घाय घालणारो आसा, तुमकां दुखयणारो आसतलो, तुमकां हर्ट करणारो आसतलो, हेच्या परस तुजे भितर तूं कितको मोव आसतलें, तुजे भितर तूं कितको थंड आसतलें, तुजे भितर तूं कितको शांत आसतलें, हें इम्पॉर्टंट आसा. भियो नाका फुडच्या मनशाची आग. पळयात, तुमचे भितर आसा कितें तें. प्रेज द लॉर्ड. आमचे भितर जर देवाची सामर्थ्य आसलें जाल्यार आग केदी व्हडली आसा. हांव त्या आगीक कितें म्हणटा, आग कित्याक म्हणटा, कित्याक जाणा, हर एक जो मनीस उलयता ती एक आग जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती आमकां लासता. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी थंडकायेन घेयनात, जितलें थंड लागता, पळयात, तुमी केन्नाय आयसाचेर म्हटल्यार बर्फाचेर तुमी डिझेल वा पेट्रोल ओतयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आईस बर्फाचेर तुमी केन्ना डिझेल आनी पेट्रोल ओतयल्या तर तुमी म्हणटल्यात कशें ब्रदर. आनी जर आयस आनी पेट्रोल बर्फाचेर ओतयलें, व्हडलो बर्फाची लादी घेतलें, तेजेर आयस आनी पेट्रोल, आनी ताका आमी आग लायली, ती आग पेट्टलो कितें बरफ ना पेटोचो. तो पेटोवन जळटलो कितें ना. कित्याक तेचे भितर ऑलरेडी तें उज्या वांगडा झगडोची कॅपेसिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती म्हटल्यार थंडायकाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमच्या जिवितांत देवान आमकां तें देणें ऑलरेडी दिलां. प्रेज द लॉर्ड. तें देणें आमकां आमचे भितर ऑलरेडी घातलां. सयशें देणें देवान तुमकां फावो केलां. सो तुमकां जो उलयता तें देणें तुमच्या जिवितांत ऑलरेडी घातलां. पळयात, मनीस कितकोय उलोवनी, मनीस कितकें रागावनी, मनीस कितकोय तुजे कडसून लांब आसनी, पूण एक सदांच मतीन धरात, तुजे भितर आसा तो 100% बलीस आसा आनी तो तुका आपल्या सांगाताक चलयता. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, जर तुज्या सांगाताक आसलो तर, प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जर तुज्या सांगाताक आसा तर, आमेन, तर सगळें म्हाका आसा. आमेन. सगळें म्हाका आसा. जर म्हजो देव म्हज्या लागसून ना तर म्हाज्या लागीं सगळें आसून पासून म्हज्या लागीं कांय ना. पूण जर म्हज्या लागीं म्हजो देव आसा तर म्हज्या लागीं सगळें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
पळय सजमोन घेयात आमच्या लायफान आमी चलतना हर एका मोमेंटान एक मनीस आसतलो आनी एक मनीस आसतलो. ह्या हर एका मनशांचो स्वभाव सारको नासतलो. ह्या हर एका मनशांचो स्वभाव डिफरंट आसतलो. हेका लागून तूं तेंचो स्वभाव डिफरंट आसा देखून तूं तुजो स्वभाव तेंच्या भाशेन करचो ना मागीर तूं घुसपाट्टलें. प्रेज द लॉर्ड. तुजो जो देवान जो नेचर दिला, तुजो जो देवान जो स्वभाव दिला तो तुजेच भितर ठेवूंक जावो. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्या मनशाक लागून तुमचो नेचर बदलू नाका. देवाक लागून तुमचें जिवीत बदलात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाक लागून तुमचें जिवीत बदला. खंयचो मनशाक लागून तुमी चलो नाकात. खंयचो मनीस तुमकां दितलो म्हणून, खंयचो ब्रदर, खंयचो देवाचो सेवक दितलो म्हणून तुमी वचो नाकात. देवान तुमकां ऑलरेडी दिला म्हणून देवा लागीं वचात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात वाटेक तुमकां 1000 मेवतले, 1000 उतरां सांगणारे मेवतले, पूण ती तुमची सगळींच उतरां तर तुमी आपोडशात जाल्यार तुमी खंय तरी सांगता. सो तुमकां तुमच्या बुद्धीचेर विश्वास ठेवूंक जायो. पूण ह्या बुद्धीचेर केन्ना विश्वास ठेयतलो? ज्या वेळार तुजो राजा तुज्या जिवितान आसतलो त्या वेळार तुजी बुद्धी ती तेची बुद्धी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिची बुद्धी जाता ती तुजी बुद्धी. सो पळयात देवाचो आत्मो कितें सांगता तो. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ता पासत विश्वासच न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा फिलिपकारांचें पत्र 1:29 लायन. कित्याक क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवचेच न्हू पूण तेच्या पासत सोशें देणें देवान तुमकां फावो केला. प्रेज द लॉर्ड. सोशें देणें ऑलरेडी फावो केला. करतलो ना, केला. सो ऑलरेडी ही मटेरियल्स आमच्या भितर आसा. ही सगळी भोगसाण्याची मटेरियल, आमकां सोशें मटेरियल, हे सगळी मटेरियलान देवान आमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळी मटेरियल आमकां. सो आमी सोसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमच्या देवान ऑलरेडी 2000 वर्सां आदी सोंसला. आमेन. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता तो तेच्या राज्यान भितर सरता. आमेन. गॉड ब्लेस.